अग्रणी मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. श्रीपादाच्या उमेदवारीचेर दिल्लीत अजूनय ना निर्णय. अरुण जेटलीन केलें स्पश्ट. जेटली म्हणटा भ्रष्टाचाराक लागून लोकांचो काँग्रेसी वेलो गेला विश्वास. भाजपाचे जनसंपर्क अभियान सोमारा सावन. सांताक्रूज फातोड्ड्या काणकोण आनी परवरे वेल्यान काँग्रेसीत कोफुजांव. बाबूशाड मामीचो जाल्यार विजया आड काणकोण काँग्रेसीचो दिल्ली प्रेशर. फातोड्ड्या प्रतिमाक तिकेट मेळटा म्हणून बोवाळ. पेडा बाणावले 7 झोपड्यांक लागलो उजो. कोणाकूच कांयच जावंक ना. मात झोपड्यांतल्या सामानाचो लासून गोबर. 5 वर्सां फाटीं वेंचणुके वेळार असोच लागिल्लो उजो. आनी खेळा मळार चर्चिलाचो आदलो खडेगाठ खेळगडो ओडाफे ओकोलीन चर्चिलाचो काडलो धुंवर. आय लिगात मोहन बागाना खातीर केली हॅट्रिक. मोहन बागानान चर्चिलाक मारले 3-2. मलेशिया, सिंगापूर, इंग्लंड सारकेल्या फुटबॉल क्लबांतल्यान आपोवणे आयले तेन्ना भायल्या क्लबांनी खेळपाक गेलो ना म्हणून भारताचो आदलो डिफेंडर महेश गवळी करता पिकासांव. आता खबर विस्तारान. परवरीच्यान वेंचणूक लढवंक सोदपी श्रीपाद नायकाच्या उमेदवारीचेर भाजपाच्या दिल्लीतल्या फुडाऱ्यांनी अजूनय कांयच निर्णय घेवंक ना अशें पक्षाचो राज्यसभेतलो विरोधी पक्ष फुडारी अरुण जेटलीन स्पश्ट केलां. भ्रष्टाचार आनी हेर गजालींक लागून काँग्रेसी वेलो लोकांचो विश्वास गेला आनी हाची जाप तांकां वेंचणुकेंत मेळटली अशें जेटली म्हणटा. गोंयांत भाजपाच्या जनसंपर्क अभियानाची सुरवात करपा खातीर जेटली गोंयांत आयला. तो आयतारा पणजे मिडिया कडेन उलयतालो. आपूण परवरीच्यान विधानसभा वेंचणूक लडोवंक सोदता अशें भाजपाचो उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान आपल्या पार्टेक कळयला. विधानसभा वेंचणुकेक फकत 1.5 म्हयनो उरला. पूण अजूनय भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी श्रीपाद नायकाक तिकीट दिवपाची काय ना हो निर्णय घेवंक ना. अरुण जेटली म्हणटा श्रीपाद नायकाची गरज पार्टीक केंद्रान आनी गोंयांतूय आसा. पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. There is no question of any difference of opinion. Wherever the party can best utilize its important leaders, it will do that. You see, we don't declare our organizational decisions and strategies in a press meet. We decide them inside the party. 2007 वर्सा भाजपान विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक मुख्यमंत्री म्हणून फुडें काडून ताच्या फुडारपणाखाला वेंचणूक लढयल्ली. पूण ह्या वेंचणुकेक मात मुख्यमंत्री पदाचो दावेदार भाजपान थारोवंक ना. पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तब मनोहर पर्रिकर को आपने पहले ही प्रोजेक्ट किया था. तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? किसको प्रोजेक्ट करना है? नहीं, वो अधिकार और निर्णय आप कृपया कुछ दिन के लिए हमारे पे छोड़ दीजिए. हम लेंगे तो आपको बतला देंगे. भ्रष्टाचाराक लागून लोकांचो काँग्रेस सरकारावयल्यान विश्वास गेला अशें जेटली म्हणटा. पूण सध्या काँग्रेस सरकारचो वांगडी आशिल्ल्या मोगू कडेन युती करपाक कांयच चूक ना अशें ताका दिसता. This government has even converted the preparation of the regional plan into commerce. सच में जब मैंने कहा कि इट्स अ सेसपूल ऑफ करप्शन और बीजेपी ये मानती है कि हमने जब यहां सरकार चलाई हमारी सरकारों का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाचे सोमारच्यान जनसंपर्क अभियान सुरू जाता. जनसंपर्क अभियानाचे उक्तावण करपाक अरुण जेटली गोंयांत आयला. ह्या निमतान भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी पणजी महालक्ष्मी देवळा कडल्यान एक रॅली काडली. पणजीच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदूळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. काँग्रेसीत सध्या सांताक्रूज, फातोड्ड्या, काणकोण आनी परवरी सिटा वेल्यान बरेंच कोफुजांव चल्लां. बाबूशा आड प्रेशर घालपाक व्हिक्टोरिया मामी दिल्ली हायकमांडाक मेळून आयली. विजयाक काणकोणा तिकेट दिवची न्हय म्हणून इजीदोर, दयापागी आनी बांदेकाराचो गट दिल्ली दबाव घालता. परवरीत जितेंद्र देशप्रभूक उबो करतात म्हणून थंयच्या गट काँग्रेसीच्या कपलाक आट्यो पडल्यात. दिल्लींतल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण हायकमांड फातोड्ड्या प्रतिमांक जाल्यार मुरगांवां संकल्पाच्या फावरात आसा. काँग्रेसीत सध्या सांताक्रूज, फातोड्ड्या, काणकोण आनी परवरे सिटा वयल्यान बरेंच कोफुसांव चल्लां. फातोड्ड्या विजय सरदेसाय फाटलीं 5 वर्सां जालीं उमेदवार म्हूण वावर करतालो.
पूण युवा काँग्रेसीक प्रतिनिधित्व म्हूण आदलो प्रदेश अध्यक्ष संकल्प आमोणकार आनी सद्याचे अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोक उमेदवारी दिवपाचें जवळ जवळ थारता. प्रतिमाक उमेदवारी दिल्यार बायल आनी युवा उमेदवार अशीं दोनूय कामां एका फातरान जातात. हाचेर प्रतिमा कितें म्हणटा तें पळयात. And I especially came, you know why? Because I was told there was a report sent that I am very sick, I am on bed, and having Naka Mulla ticket, all those things were told beside. That's why I had to come and clear the full thing. Also told her my first preference, if they can, would be my son. Otherwise, I'm dead. तुमको किने एश्योरेंस बी मेळा तितून? एश्योरेंस The way they talk and all, you know, no? I'm confident. I'm very much confident. विजय मात काँग्रेस जिखपाची ताक पळोवनच उमेदवारी थारायतली आनी ती आपल्याकच मेळटली म्हूण आसा. तो म्हणटा आपल्याक दिल्ली सावन प्रतिमाचे तिकेटीचें कांयच कळूंक ना. हांव रावला, म्हाका दिसता ते भशेन अजून कांय फायनलायज जावंक ना. हांव काँग्रेसीचो फातर्डेचो एस्पिरंट. हांवें काम केल्लें आसा आनी पब्लीक सपोर्ट म्हाका आहा. सगळ्यांक खबर आहा की हांव एक विनेबल कॅन्डिडेट आनी म्हाका खात्री आहा की काँग्रेस हायकमांड जे डिसिजन घेतले ते पार्टीक बरें आसतलें. दुसरे वटेन काणकोणा विजय पे खोताक म्हणटा ती तिकेट नाका असो थंयच्या फुडाऱ्यांनी नेट धरला. मेळ्ळ्या ते खबरे प्रमाण विजयाक तिकेट दिल्यार सीट वडयतले म्हणपाची धमकी थंयचे काँग्रेसीन दिल्या. इजिदोर, संजय बांदेकार आनी दया पागी ह्या खातीर सध्या दिल्ली एकठांय प्रेशर घालतात. म्हूण विजय सध्या भाजपात आसलो तरी ताचे दोनूय वटयां कांयच फुडें वचना. इजिदोर आनी संजय बांदेकाराची भाशा आयकल्यार कितें तें कळटलें. काल मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस अध्यक्ष माझ्याशी बोलले फोनवर आणि सोमवारी सकाळच्या प्रहरी हा सोहळा करायचा असं त्यांचं मत पडलं. त्याच्यासाठी मी दिल्लीहून गोव्याला आलो. दुसरे वटेन सांताक्रूजचे आमदार व्हिक्टोरिया मामी शेनवारा दिल्ली वचून काँग्रेसची राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधीक मेळून आयली. आपूण दुयेंत ना आनी वेंचणुकेंत वावुरपाक घटमूट आसा अशें तिणें हायकमांडाक पटोवन दिवपाचो यत्न केलो. ती म्हणटा सांताक्रूजाची तिकेट तिच्याच घरात येतली. पेडणे मतदारसंघ अनुसूचित जातीक हो जाल्यामुळे रिझर्व जाल्यामुळे परवरी हो मतदारसंघ हांवें चूज केलो. दयानंद बाबान म्हाका जर तिकीट जर मेळ्ळी आनी तांणी जर ते योगदान जर दिलें जाल्यार जैतवंत जावपाक म्हाका फुडें आणखीन पळोवपाची गरज पडची ना. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मामीन आपली बाजू हायकमांडा सामकार मांडली. तरी सांताक्रूजांत काँग्रेसीच्या सद्याचे परिस्थितीचेर थंयच्या फुडाऱ्यांनी मामीक कांय प्रश्न केले. तांच्यो जापो दिवप मामीक मातशें जड गेलें. दुसरे वटेन जितेंद्र देशप्रभू सोमारा परत काँग्रेसीत येता. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात घुस्पल्ल्याचो आरोप जाल्ल्यान राष्ट्रवादीन मजगती ताका पक्षाच्या सगळ्या पदावयल्यान देंवयल्लो. सध्या ताका परवरी उबो करतात म्हूण बोळा चल्ला. मात दयानंद नार्वेकाराच्या फुडारपणा खाला थंयची गट काँग्रेस म्हणटा परवरेंत थळावो उमेदवारच जाय. पण मागे मत कितें तूं जे कोण इकरा जाणां आहाय न्हू तांकां तिकेट दी एकल्याक पूण नाल्यार बांदेकारा दी. हांव फूल सपोर्ट करता बांदेकाराक. ताका तिकेट अशें पळय म्हाका तिकेट मेळना जाल्यार कोता येता स्वार्थालो हांव मरपी न्हू. पळय एक जर काँग्रेसी जर आमी इतले वर्स काम करून जर तुमी जर काँग्रेस पार्टी पटी सेक्युलर पार्टी धर्माचे चलपा पार्टी न्हू जातीचे चलपा पार्टी न्हू. दिगंबर कामत जे करता ते जाती करता तुका दिसना. तुकाय दिला इतर बाबाकय दिला समजा विजया कडून तिकीट दिली ताणे तूं कितें करतलो. आमकां त्या वेळार मोठो ठराव घेवचो पडटलो आनी बूश शिकवची पडटली. काणकोणकार ओगी रावपा न्हय कित्याक आमी काम करप जोत कसप आमी आनी नुवप तेमी. सांताक्रूज, फातोड्ड्या, काणकोण आनी परवरे सिटा वयल्यान काँग्रेसीत सध्या अशें कोफुसांव चल्लां. मंगळारा दिल्ली जावपा आशिल्ल्या स्क्रिनींग समितीचे बसकेंत हें कोफुसांव तकली वयर काडटलें. फातोड्ड्या तर विजय सरदेसाय तेमाक पेटला. प्रतिमाक तिकेट दिल्यार विजयाची आनी बाबुशाक तिकेट दिल्यार मामीची राजकीय चाल कितें आसतली हाचे कडेन सगळ्यांची नजर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पेड्या बाणावले आयतारा दनपारां 7 झोपड्यांक उजो लागलो. उज्यान कोणाकूच कितेंच जाल्ल्याची खबर ना. मात झोपड्यांतले सगळ्या सामानाचो लासून गोबर जालो. 5 वर्सां फाटीं विधानसभा वेंचणुके वेळार त्याच झोपड्यांक असोच उजो लागिल्लो असो थंयचो भाटकार म्हणटा. आयतारा पेडा बाणावले 7 झोपड्यांक उजो लागलो. हातूंत हे 7 झोपड्यांचो लासून गोबर जालो. कोणाक मात कांयच जावंक ना. मात झोपड्यांतले सगळे सामान जळोवन काबार जाले. आयतारा दनपारा ही घडणूक घडली. वेलेंटिनो बाप्तीस म्हणटा 5 वर्सां फाटीं विधानसभा वेंचणुके वेळार असोच उजो लागिल्लो. मुगला उज गेल्लो गेलते इलेक्शन आज ये पार्टी ऐसे हांव नासलो
हांव म्हणल्यार हांव हिंगा भुरग्याक भाजयेचो सांग वतालो टायम हांव हिंगा येवच गायला हांव काय आसो ना हिंगा लास्ट 5 वर्स पयलीं इलेक्शन हय हांव जाणा हिंगा हा प्रूफ हिंगा हा गेलते एका अशें कोच गायल्लो हिंगा हे टायम गायल्लो सेम स्टोरी गेलते गायल्लो ए पार्टी ऐसा गायला घर में कोई नहीं था, घर में कोई भी नहीं है हमारा। कितना नुकसान होगा अभी कम से कम फ्रिज जी था, टीवी था और 60,000 मैं कल गाँव से लेके आया, घर में चाबी डाल के उधर क्यों रखेंगे पैसा, उधर भाई का अकाउंट में डाल देंगे करके। 30 झोपड्या कसं काबार आणि किती इंजरीज ना इंजर्ड कोण ना सेफ काय नाही ना काय किती तुम्ही सांभाळपाक ना आमकां कितें चान्स नासले जण काबार शेनवाराक कोलवे असोच उजो लागिल्लो. कोलवा एक सुपरमार्केट आणि एका फास्ट फूड आउटलेटाक उजो लागलो. त्या उपरांत 24 वरां भितर साश्टीत उजो लागपाची ही तिसरी घडणूक. तातले तातूंत पेढा बांदावले 5 वर्सां उपरांत नेमको वेंचणुके वेळारच परत उजो लागिल्ल्यान लोक वेगवेगळो तर्क काडटात. वालांका आलेमावान उजो लागिल्ल्या सुवातीक भेट दिवन पळोवणी केली. बाणावलेच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.